हांगासर तोरशा पंचायतीचे मेंबर हांगासर उच्चारला उपसरपंच आमचे गुटे तसेच माजी सरपंच आमची प्रार्थना मोठे माजी आमचे सरपंच उत्तम मीर आणि आमचे पंच कोरसकर असे ताबडतोब हांगासर हे काम सुरू करपाचे कारण म्हटल्यार गेल्या महिन्यापासून आम्ही आमच्या आमदाराकडे मागणी केली आणि हे ठिकठिकाणी जे उदक रावतात त्याच्यावर कारवाई करची म्हणून आम्ही रस्त्याचे प्रमुख अभियंता इतर ऑफिसर त्यांना घेऊन आमच्या आमदारान पाहणी केली आणि हे जे उदक आहा ते ताबडतोब आपण काढता असे नमूद केले। पूण जवळजवळ 15 दीस झाले आमदार आमचे सांगत आहा आणि हे कार्य आमचे जे ऑफिसर आहात ते कानादोळा करता आणि कालच एक मोठी दुर्घटना जीवितहानी जातली आसली टळली। ह्या हो जो रस्तो आहा पत्रादेवी ते धारगळ पर्यंत मृत्यूचो सापळो जाल्लो आहा। त्याच्यावर वारंवार गेल्या पंचायतीच्या पासून ते आतापर्यंत आम्ही बॉब मारीत आहात पूण हे ऑफिसर आणि हे जे इतर अधिकारी आहात ते इतके त्यांची कातडी दाट जाल्ली आहा की कोणाचेरच ते लक्ष देना। आता आमच्या आमदाराने खूप प्रयत्न केले, आज करता फाल्यां करता आज करता फाल्यां, काल व्हडलो ॲक्सिडंट जालो, आता ह्या उदकाक लागून खूप ॲक्सिडंट जावपाची संभव आहा म्हणून आम्ही पंचायतीन खास आता सर हांगासर एक JCB मागून ते करता तेन्ना करूं पूण आम्ही आमच्या पंचायतीच्या वतीन हांगासर जे काम सुरू आहात त्यांची हांव खरोखर ह्या पंचायत मंडळाचे कौतुक करता। त्यांच्या बरोबर एक वावरताना हे सामाजिक कार्यात म्हाकाय बरें दिसता आणि त्यांच्यानी हे काही कार्य आरंभलेले आहा। जेन्ना सरकार दरबारी लक्ष जायना तेन्ना आम्ही पंचायतीन हेल्प कितें तरी करून हे काम सुरू करूंक जाय। ताका लागून आम्ही हे काम आरंभलेले आहा। हांव सगळ्यांचे कौतुक करता, अशीच ही कामां फुडें करची। वेळोवेळी आमचे आमदार खूपशे असे कार्यक्षम आहा पूण ते काम जायना, काम करिना। ताका लागून आम्ही आमदाराच्या मतीन आमचे सगळे आम्ही BJPचे कार्यकर्ते आम्ही सगळे जाण एकत्र राहून आमच्या ह्या परिसरात हे रस्त्याचे काम जे निष्कृत झाले आहात त्याच्या ताबडतोब आमचे कार्यक्षम असे मुख्यमंत्री आहात त्यांच्यानी लक्ष घालून आमच्या आमदाराच्या मागणी लक्ष घालून आमच्या पंचायतीचे लक्ष घालून ही कामां ताबडतोब सोपवची आणि आमकां दिलासो दिवचो अशें हांव मागतां। तुरस्कार ग्रामपंचायत तुळशी आयज आमी पंचायत मंडळ इनिशिएटीव घेवन पत्रादेवी ते आमचे हायस्कूल जे रामसिंग मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल तिथपर्यंत जितले जितले उदकाचे स्पॉट आहा ते उदकाचे स्पॉट आम्ही क्लियर करपाचे ठरयला। कारण बिकॉज ऑफ हे जे काम आहा ते ॲक्च्युली MVRचे आसा आणि त्या बरोबर PWDचे पूण ते कानादोळ कांयच करिना। आमचो आमदार वेळोवेळ तेंचेकडे हायलायट करता, तेंचेकडे विशय मांडीत आसता, आमकां सुद्दां घेवन तेंचे विशय मांडलेले पूण ते केन्नाच लक्ष दिना। आता तुम्ही पळयता जो काम जाल्लो आतां इतक्या विस्तृत दर्जाचो जाल्लो आहा तेचें तेंचो व्हायचोय फकत ना। इंजिनियर जाले तांकां कितें म्हणून ते इंजिनियर सादो सिंपल मनीस एखादो कामाची क्वॉलिटी सांगूंक शकता पूण ते इंजिनियरांक हेचे कितेंच कळना आणि हे आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आहा सगळे उदीक जाल्ले आणि लोकांक त्रास जाता। लोक आमकां परत परत तुम्ही पंचायत कितें करता अशा पद्दतीन जाल्ले आसा म्हणून आम्ही आयज मुद्दाम सगळ्यांनी एक डिसिजन घेवन जावन दी म्हटलं आमच्या पंचायती तर्फे करूया जी गव्हर्मेंट आणि PWD करीत ना त्याच्या खातीर आम्ही आयज हे इनिशिएटीव घेवन हे जो रोड आहा तो कंप्लीट क्लियर करतले जेणे करून लोकांक त्रास जावंक जायना। उदकाच्या लागून लोकांक त्रास जाता, जे कोण 2 व्हीलर आहा तेंचे उदीक उसळटा ते सगळे आयज आम्ही क्लियर करून हे रोड आयज आम्ही बरे करतले आणि हे इतलें हांव सांगता। आयज हे आमच्या तोरशा पंचायत एरियेत पाणी साठलेलें आसा आणि त्या पाणी साठलेल्यामुळे आमचे स्थानिक नागरिक आहा ते प्रत्येक जाणांक आमच्या पंचायत मंडळात म्हणजे हय पाणी साठता आम्ही त्याच्या आधी आमदारान सगळ्या जे इंजिनियर बी आहा
तांकां घेवन येयल्ले आनी दाखयल्ले खंय खंय पाणी साठटा तें. तरी तेंच्यांनी आतां म्हाका दिसता 24 मे काय 23 मे येयल्ले ते अजून काय तेंच्यांनी करूंक ना. काल अशीच एक म्हणजे आमच्या गांवचो एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपार एकट्यान आमच्या घातले की पाणी जंय चलता फाल्यां जर कितें खंयच्या मनशाक एक्सिडंट जालो जावं कितें तेची जबाबदारी कोण. म्हणजे एक सरपंच पंच मेंबर अशें एक हें घातली. तेचेर हांवें हें घातलें की आमी हाडून दाखयल्लें आसा, आमी आमचें काम केल्लें आसा, पण तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार आमी हायवेचें काम जर पंचायत एरियेन म्हणजे आनीक खंय कितें आसा जाल्यार आमी मेंबर करूं शकता. जें हायवेचें काम आसा तें हायवेनूच खंय खंय पाणी येयल्लें आसा जावं कितें तेंच्यांनी लक्ष दिवन तें करूंक जाय. बरें आमी आमदारान करूंक ना अशें आमदारान हाडलें तेंकां, पूण तेंच्यांनी ते टायमार करूंक जाय. कित्याक पावस येयलो काय पाणी तुंबता हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां खंय वर्षाक आमच्या पंचायतीच्या आयल्यात कितके तरी पाणी येता, म्हणजे अर्दी गाडी पाणी हें जाता. कोणाकूय एक्सिडंट जालो कितें जालें तर आमकांच वायट दिसतलें. आतां काल मालपाय एक मोठी दुर्घटना जाली, म्हणजे तितून जिवोत हानी जाली ना हें बरें जालें म्हणया. पण अशें जे स्थानां म्हणजे हायवेचे आमी रावली कशें हायवे करतली. गेल्या वर्सा म्हाज्या वार्डार एक पाणी साठलें, थंय हांवें हाडून JCB हाडून तेंचें काम करून दिलें. पूण जे हायवेचे आहा ते हायवेवाल्यांनीच करूंक जाय. आमी आपली आतां लोकांचे हें जावंक जायना, लोक बडबडटा म्हणून आयज पंचायतीन फुडें सरोन हे जे हायवेवयलें पाणी आहा ते आमी JCB हाडून काडलेलें आसा. पूण जर तेजेर एक उपाय योजना सारकीच जाल्यार ती ते इंजिनियर येवनूच आनी जे तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले तेंच्यांनी येवनूच सारकें करूंक जाय अशें सांगून